रेवोड्या थिवे पिकनिकेक गेल्ले कडेन राजन लोटलेकर ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक चिरेखणीत बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण राज आनी ताचे इश्ट अशे 7 जाण पिकनिकेक गेल्ले। ते ज्या चिरेखणीत गेल्ले ती फाटली 10 वर्सां बंद आशिल्ली। थंय कोण वचनाशिल्लो। 4 जाण उदकांत देंविल्ले, तातूंतलो राज बुडलो। राज बरो स्विमर आशिल्लो, मात चिरेखणीतलें उदक दाट आशिल्ल्यान तो तातूंत गुदमरलो आसुये असो दावो थळाव्यांनी केला। राज लोटलेकर हो मडगांवचे नामनेचे उद्देजक राजन लोटलेकर हांचो पूत। सांगपाचें म्हटल्यार जालें कितें, ते 6 जाण पिकनिकेक गेल्ले, ते चिरेखाणीचेर ते देंवले। तेतूंतलो एकटो राजन लोटलेकर हो भुरगो बुडलो। तेंच्यांनी तेच्या फ्रेंडांनी ट्राय केली। तेच्या उपरांत आमकां कॉल केले। आमी थंय गेले आमची गाडी घेवन। तेन्ना पळयलें जाल्यार डीप आसली ती 5.5 फीट। आनी आमी ट्राय केले, आमचो बरो रेस्क्यू किट आहा तेणी ट्राय केले आमी, पूण आमकां जायना। मागीर आमी हेडक्वॉर्टराच्यान हे सर्च कॅमेरा आपयला। तेच्या उपरांत आमी तो बॉडी ट्रेस केली खंय आहा ती एक्झॅक्टली। आनी थंय आमी थंय रावन मागीर हो स्वप्नेश कलांगुटकर भितर देंवलो उदकांत आनी ताका घेवन येयलो। जवळ जवळ 3.5 वरां लागली आमकां ते सर्च ऑपरेशन। नेमके कितल्या वर्साचो भुरगो आशिल्लो सर? तो 21 वर्साचो, 21 वर्साचो आनी मडगांवचो। टोटल 7 जाण आसले। सो कितली डीप आशिल्ली ती? 5.5 फीट, 5.5 मिटर, 5 ते 6 मिटर आसली। केन्ना घडली सर ही? सकाळी 10:58 आमकां कॉल आयलो। आनी कोण रेस्क्यू करपाक बाकीचे लोकल येयल्ले 2 जाण, तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली आनी आमचे आसले 2 जाण। टोटल आमचे 5 जाण आसले। सर नेमके अशे जेन्ना भुरगे पिकनिकेक किंवा अशा जे युवक आमचे अशा स्पॉटाचेर वयतात जाल्यार तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? मेन म्हटल्यार त्या लोकल लोकांक विचारपाक जाय ते डीप कितें आहा, थंय कितें आहा, चड उदीक आहा आनी कितें देवाचें कितें आसता न्हू, तें सगळें विचारून तेंच्यांनी वचपाचें। सो चिरेखाड म्हणजे ही एक वेगळी जागा आसा ज्या जाग्यार पिकनीक स्पॉट करपा सारकी ही जागा न्हू। सो अशा वेळार अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना त्या लोकांक कितें सांगूं शकता तुमी? ते लागून असले एका स्पॉटाचेर वचपाचेंच न्हू तेंच्यांनी। ते तांकां नॉलेज नासता कितली डीप आहा ती, ते एन्जॉय करपाक येतात पूण मागीर अशें डीप आसतलें ते इन्सिडंट घडटा। पिकनिकेक गेल्ले मडगांव गांवचे तरणाटे, त्याच गटांतलो एक तरणाटो 21 वर्साचो राज लोटलेकर हो टीव्ही रेवोड्या ह्या गांवच्या चिरेखाणींतल्या पाण्यात बुडून मृत्यू पावलो। थळाव्या लोकांक ही खबर कळताच म्हापसा फायर ऑफिसान कॉल करून आमचे म्हापशेचे फायर ऑफिसर अशोक परब तशेंच त्यांचे सहकार्य करपी स्वप्नेश कलांगुटकर आणि त्यांचे वांगडी हांच्यांनी राज लोटलेकर हाका पाण्यातल्यान भायर काडपाक यशस्वी पावले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।